गुड मॉर्निंग फादर इतर येत की गुड मॉर्निंग. या बसा बसा. किती झाले सांगा. परवांच्या एप्रिलच्या 14 तारखेक दनपरामचो रोस असा फादर तुम्ही येचे. देव बरें करूं. 14 तारखेर दोळस प्रोग्राम शेड्यूल जाला म्हजें. दिसा मध्ये म्हाका येवंक जावचें ना, पूण रसाच्या दिसा खंयच्याय एका दिसा हांव येवन तुमच्या प्रोग्रामाक येता. एक मिनिट. हॅलो फादर. गुड मॉर्निंग फादर. हांव बरो आसा फादर. तुमी कशे आहात? हांवें कितें गरजेचें फादर? एप्रिलाच्या 15 तारखेक आराधना मिस गी फादर. फादर बेंदूरच्या फिरगजेंत 13, 14, 15 तारखेर 4 ते 10 क्लासी पर्यंतल्या भुरग्यांक आमी एक विशेष कॅम्प दवरला. कॅम्प GPT म्हणून. त्या देखून ते 3 दीस म्हाका त्या भुरग्यांक सांगात तसो करसूंक जाय फादर. त्या देखून ह्या फावटी म्हाका एक तुमी माफ करीचे. वय फादर. मुखल्या खंयच्याय दिसान तुमी आपयल्यार हांव खंडीत येता फादर. येस फादर. जायत फादर. जायत फादर. देव बरें करूं. पळय तेंचं भुरग्यांचे कॅम्प आसा देखून म्हाका येवंक जावचें ना. साध्य आसा जाल्यार हांव तुमकां एक विजीट करता. ओन्ना फादर. ओन्ना हांव येता आं बेसांती फादर. देवाचे बेसन. मग बेंदूरच्या सर्व भुरग्यांनो, तुमच्या खातीरच आमी एक विशेष प्रोग्राम कॅम्प GPT आसा केला. ह्याच म्हयन्याच्या 13, 14 आनी 15 तारखेर सकाळी 8:30 तावन सांजे 4 वरां पर्यंत 4 ते 10 क्लासींतल्या सर्व भुरग्यांक हें आयोजन केलां. त्या देखून तुमी आनी तुमच्या फ्रेंड्सांक सांगाताक घेवन ह्या 3 दिसाच्या कॅम्पाक तुमी येवन हें कॅम्प यशस्वी करीचे म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर आमी तुमच्या फुडारा विशांत, तुमच्या बाबरता विशांत आनी कितें साध्य आसा तें कितें मनोरंजन आसा सगळें तुमच्या खातीर आमी आयोजन केलां. त्या देखून तुमी हर एकल्यांनी ह्या कॅम्पाक येवन बरें करून भाग घेवन यशस्वी करूंक तुमचे लागीं हांव विनंती करता. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं.